नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. नीट यूजी 2024चे निकाल जाले जाहीर. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत राष्ट्रीय परीक्षण यंत्रणेन वेबसायटीचेर केल्यात अपलोड. फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात व्हेरिफिकेशन ऑफ टेनंट विधेयक मांडटले. फुडल्या वर्सा सावन 16 जानेवारीक अस्मिताय दीस राज्य पावण्यार मनयतले. मुखेलमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती. भारतीय जनता पार्टीच्या राज्य मुख्यालयाच्या इमारतीचो बुन्यादी फातर आयज बसयलो. कोविड महामारीक लागून 2020 चडांत चड मरणाचो दावो करपी अभ्यास सरकारान भायर आयला. आणि गोंयांत आयज सावन 5 दीस ऑरेंज अलर्ट. फाल्यां सावन पावसाचो नेट उणो जावपाचो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता खबरो विस्तारान. राष्ट्रीय परीक्षण एजन्सी नीट यूजी 2024चे निकाल वेबसायटीचेर अपलोड केल्यात. सेंटर वायज आणि सिटी वायज हे निकाल जारी करपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लो. ते उपरांत हे निकाल वेबसायटीचेर अपलोड केले. नीट यूजी 2024चे निकाल ऑफिशियल सायटीचेर उपलब्ध आसात. फुडले विधानसभा अधिवेशनात द व्हेरिफिकेशन ऑफ टेनंट विधेयक मांडटले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी सादर केल्ल्या एका खासगी थारावाचेर मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली. मुखेलमंत्र्यांच्या आश्वासना उपरांत आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी आपलो थाराव फाटीं घेतलो. लोकांक कितले जरी म्हटले आसत जाल्यार लोक रजिस्ट्रेशन करून घेयना. जो मनीस आसा तेजे आपल्या कडेन प्रूफ कांयच दवरून घेयना. तो खंयसून आयला हें पळयना. फाटल्या दिसांनी व्हेरीफाय करता आसतना म्हणजे वेगवेगळ्यो स्लम्स वेगवेगळ्यो बस्ती हें करता आसतना थोड्या जाणां कडेन कांयच ID प्रूफ मेळोंक नाशिल्लो. ताज्या उपरांत मागीर तेंच्यांनी आपले ID प्रूफ प्रोवायड केले. पुलीस टायम टू टायम हें व्हेरिफिकेशन करपा खातीर सेक्शन 144 लावचें पडटा आनी सेक्शन 144 लावन मागीर तांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें पडटा. म्हणजे कलेक्टराक पयलीं ऑर्डर काडची पडटा आनी कलेक्टरान ऑर्डर काडल्या उपरांत त्या कंप्लिटली त्या डिस्ट्रिक्टान व्हेरिफिकेशन सुरवात जाता. गव्हर्मेंट इज कमिंग अप विथ द बिल, द गोवा व्हेरिफिकेशन ऑफ द टेनंट बिल 2024 वीच इज प्रेजेंटली अंडर द एग्जामिनेशन सुरू आसा आनी कमिंग असेंब्लीकूच आमी तें बिल इंट्रोड्यूस करता. लोकांक भंय आसचो, फायन पडटली हेजी तितकी ताकीद आसची. फुडल्या वर्सा सावन 16 जानेवारी गोय अस्मिताय दीस म्हणून राज्य पावण्यान मनयतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल विधानसभेत दिली. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी ह्या संबंधान खासगी थाराव सादर केल्लो. मुखेलमंत्र्यांच्या आश्वासना उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी आलेमांव हांणी हो खासगी थाराव फाटीं घेतलो. 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा जाल्ल्या जनमत कौलाक लागून गोंयचे स्वतंत्र अस्तित्व आनी अस्मिताय तिगून उरल्या. आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी हो दीस अस्मिताय दीस म्हणून मनोवपाक सुरवात केल्ली. मनोहर पर्रीकारान सुरू केल्ले. आतां आमी ऑफिशियली अस्मिताय दीस जो आसा पळय न्ही हो आमी मनयता. हांवें पिंटोचो बंड सुद्दां ऑफिशियल गॅजेटाचेर हाडपाक हांव विसरूंक ना. जेन्ना दिपाजी राणेंचो बंड, पिंटोंचो बंड आनी कुंकळीचो उठाव हे तिनूय जर ऑफिशियली तांकां मानवंदना दिवपाचो अधिकार जर केंद्राच्यान सुरू जाला तो म्हाज्याच सरकारांत जाला. 30 मे घटकराज्य हो दिन हांवें मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत मनोवपाक सुरवात केलो. फक्त ओनूच जगना कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून 60 लोकांचे वेगवेगळ्या जाणांचे सत्कारूय केला, ऑफिशियली केला. हें सरकार इतकें सेन्सिटीव आसा आनी म्हणून तर आमकां खंयसरूच म्हणजे गोंयची अस्मिताय जेणी जागी दवरल्या, गोंय मुक्त करपाक जेणी जेणी प्रयत्न केले त्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक हांव नमन करता. भारतीय जनता पार्टीच्या राज्य मुख्यालयाच्या इमारतीच्या बांदकामा खातीर आयज बुन्यादी फातर बसयलो.
मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तान्हावडे, मंत्री, आमदार, पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते ह्या वेळा हाजीर आशिल्ले. नव्या कार्यालयाक लागून पक्षाचे उपक्रम सुदारतले आणि गोयची सेवा करपा खातीर प्रत्येकाक उर्बा मेळटली अशें मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या एक्स हँडलाचेर पोस्ट केला. गोयच्या दर्यादेगेकडल्यान 102 समुद्र मैल पयस नैऋत्य दिकेन कार्गो मर्चंट बोटीक काल राती व्हडलो उजो लागलो. ही बोट मुद्रा बंदरावेल्यान श्रीलंकेतल्या कोलंबोत वताली. बोटीक उजो लागिल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या उपरांत भारतीय तटरक्षक दळान उजो पालोवचे खातीर बोट धाडली. उजो पालोवपाचे यत्न वाडोवचे खातीर गोंयांतल्यान 2 बोटी धाडल्यो. तशेंच ICG ट्रॉनियल विमानाक हवाई पळोवणी करपाच्या कामार धाडले. सचेत, सुजीत आणि सम्राट ह्यो ICGच्यो बोटी उजो पालोवपाच्या कामार आसा. खूप यत्ना उपरांत उजो आडोवपाक यश आयले. ह्या बोटीर 21 लोक आशिल्ले, तातूंतलो एकटो बेपत्ता आसा अशें भारतीय तटरक्षक दळाचे IG बिशम शर्मा हांणी सांगले. ह्या बोटीक आपलो मार्ग जमनीकडल्यान पयस व्हरूंक सांगला. नैऋत्येकडले वारे आणि खराब हवामानाक लागून दळाच्या वावरात आडमेळी येतात. भारतीय तटरक्षक दळान पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. We immediately pressed 3 advanced offshore patrol vessels of the Coast Guard into this firefighting operation. You would all know that at the moment southwest monsoon is at the peak and weather out at sea is very challenging. Sea is rough, sea state 4 to 5 is reported. Inclement weather and heavy rains and a low visibility is prevalent in the area. Despite all these conditions, our firefighting efforts continued yesterday evening at around 1930 hours onwards, and 3 ships in rotation are continuously pumping out the firefighting systems, water coupled with the aqueous film forming from AFFF on board these ships, on this the merchant vessel. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. OTT पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. From the 29th of July to the 3rd of August 2024, the Supreme Court is organizing a special Lok Adalat. This is part of a series of activities which the Supreme Court is observing to commemorate the 75th year since the establishment of the Supreme Court. Most significantly, we are all as judges, as people dedicated to the institution of justice, concerned about the large backlog of cases. The Lok Adalat represents a very informal, technology-based solution to resolve cases involving our citizens to their satisfaction in a purely voluntary, consensual mode. Therefore, on behalf of all my colleagues and the staff of the Supreme Court, I would appeal to all citizens who have cases before the Supreme Court, all lawyers, advocates on record, to take the advantage and benefit of this opportunity in an attempt to resolve their cases speedily in a manner which is acceptable to every contesting party. उपरांत पळोवया मुखावेली खबरो. केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी अमित शाह हांणी आयज झारखंड प्रदेश भाजप कार्य समितीक संबोधित केले.
ते आयज एका दिसाच्या झारखंड भेटीर राज्यात आसात. तांणी पक्षाच्या गाभा समिती वांगडा बसका घेतली. अंदू वर्सा झारखंड विधानसभा वेंचणुकेची शक्यताय आसा. ये विस्तृत सम्मेलन के अंदर झारखंड के हर बूथ से कार्यकर्ता आए हैं. मैं आप सभी का मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपकी ताकत से ही झारखंड में 9 सीटें जीतकर कमल का झंडा फहराने का काम आप सभी ने किया है. भाई और बहनों, आपके माध्यम से मैं झारखंड की जनता को भी प्रणाम करना चाहता हूं, जोहार जताना चाहता हूं. 2014 हो, 19 हो, 24 हो, मोदी जी के नेतृत्व में आपने हमेशा हमारी झोली कमल से भर दी है. आपके प्यार के लिए आपको लाख लाख बार प्रणाम. देशाक 5 ट्रिलियनाची अर्थव्यवस्था करपा खातीर रसायन आनी सारे उद्देगाकडल्यान मोलादीक योगदानाची देशाक गरज आसा अशें रसायन आनी सारे मंत्री JP नड्डा हांणी म्हळां. इंडिया कॅम्प 2024 उक्तावण सुवाळ्याक ते संबोधीत करताले. उद्देगा खातीर सगळ्या धोरणां आनी कार्यावळी खातीर सरकार बांदील आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. Theme of this India Chem 2024 is Advantage Bharat Indian Chemicals and Petrochemicals Paving Way the Future. So in the next 1 year and especially in October, you are going to go forward, and as Mr. Aaron has enunciated, that you are going to have intersessions, round tables, exhibitions, interactions, and many other activities to see to it that how do you promote the industry, the chemicals and petrochemicals industry. And if we have to become a 5 trillion economy, we have to align our programs, our policies accordingly to see to it that this petrochemical industry, chemical industry also goes in the same way and aligns itself so that we all together contribute in that 5 trillion economy which we want to make. गोयातल्या दिव्यांग कलाकारांत उद्योजकतेक उर्बा दिवपा हेतान राज्य दिव्यांग जन आयुक्तालयान म्युझियम ऑफ गोवाच्या पालवान पयलेच फावट आर्ट इन उपक्रम सुरू केला. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या उपक्रमाचे उक्तावण केले. ह्या वेळार राज्य दिव्यांग जन आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकार, आयोगाचे सचिव ताहा हाजीक आणि म्युझियम ऑफ गोवाचे सुबोध केरकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. काल सावन सुरू जाल्ले हे प्रदर्शन 4 ऑगस्ट मेरेन पिर्णा म्युझियम ऑफ गोवात चलतले. ह्या प्रदर्शनात 47 दिव्यांग कलाकारांच्यो कलाकृती प्रदर्शना आणि विक्री खातीर मांडल्यात. प्रत्येक व्यक्तीक शारिरीक क्षमतांच्या पलतडेन वचून झेप घेवंक शकतलो, समाजाक योगदान दिवंक शकतलो असो सर्वसमावेशी समाज घडोवपा खातीर बाळगिल्लो हावेस ह्या उपक्रमांतल्यान दिश्टी पडटा अशें सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. Disabilities have a special creative mind, and all this time they were running after putting up their pictures, their art forms in some of the other galleries, and I think Dr. Subodh Kerkar has given a right opportunity for them to present their performances, to exhibit their talent, which is the which they have made. You know, and I think all the Rotarians, Industries Association, Goa State Industries Associations have collaborated with the Museum of Goa and all others who have helped us in organizing this. I am very grateful and thankful to all those who have come here. दिव्यांग कलाकारांक आपले कलेचे प्रदर्शन करतनाच अर्थीक स्वातंत्र्य मिळून आत्मनिर्भरता मेळटली अशें आश्वासन वातावरण तयार करपाचे ध्येय आसतले अशें राज्य दिव्यांग जन आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकार हांणी सांगलें.
we can do all these things only because we have a great support from the Honorable Chief Minister of God, Dr. Pramod Sawant, and not to mention the Social Welfare Minister. I don't want to flatter him because he is here, because he has traveled all the way from KPM, which is 60 kilometers to reach here. He could have easily told me, and normally voters come to their residence in hundreds, but he takes out time, he ensures that he is for all our programs, for whatever we do. Yesterday we had again a big program where we distributed two-wheelers, modified two-wheelers with locomotor and disability, person with disabilities from Goa. And as you can see, Purple Fest logo here, Purple Fest has made a huge impact. Whatever activities, whatever programs are being done are only and only because of the impact that Purple Fest has created in a small state like Goa. राज्य दिव्यांग जन आयोगाचे सचिव ताहा हाजीक हांणी उलोवप केले. I really like the way Dr. Subodh explained in the morning here. The biggest disability is lack of empathy, and that is what exactly we all are here for. We are not here for speaking in regards to disability, but we are here to speak only and only about empathy. We are in regards to speaking about acceptance and empowering all those people in and around us, and that is exactly what our team today is got to you all by organizations like MOG, like the Disability Commission Goa, like Enable India, and we are committed to go towards a huge inclusion, and I'm actually greatly feeling it here. We are somewhere going at the right path of inclusion. कोविड महामारीक लागून 2020 चढात चढ मरणाचो दावो करपी एका अभ्यासाक सरकारान भायर मारला. तज्ञांनी बी ह्या अहवालाक तथ्यहीन म्हळा. नीती आयोगाचे वांगडी डॉक्टर VK पॉल हांणी ह्या अभ्यासाच्या प्रक्रिये भितर खूप त्रुटी आसा अशें सांगले. ये जो एक स्टडी पब्लिश हुई है उसमें इन्होंने 2020 में 2019 के मुकाबले जो ज़्यादा डेथ्स हुई हैं उसका एक एस्टिमेट प्रेजेंट किया है, लेकिन मेथडोलॉजिकली बहुत पोरली डन स्टडी है. उन्होंने जो NFHS सर्वे तब चल रहा था वो 14 स्टेट्स में था, उसमें से भी पार्टली जो सैंपल था कुछ थोड़े महीनों की ड्यूरेशन का जो काम हो रहा था उसमें जो डेटा कलेक्ट हुआ उसको इस्तेमाल किया है, और उससे उन्होंने एस्टिमेट किया है कि 19 की बजाय 20 में 11.9 लगभग 12 लाख डेथ एक्स्ट्रा हुई है. भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषद म्हळ्यार ICMRचे महासंचालक डॉक्टर राजीव बहल हांणी ह्या अभ्यासाचेर प्रश्न उपस्थित केला. काय राज्यातल्या विशेष गजालींचो खूप उणो डेटा घेऊन निकाल तयार केला अशें डॉक्टर राजीव बहल हांणी सांगले. इस रिपोर्ट में जो सबसे क्रिटिकल फ्लॉ है वो यही है कि जिस वक्त नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, किसी भी सर्वे की रिप्रेजेंटेटिवनेस कि वो पूरे देश का रिप्रेजेंटेटिव है, वो तभी होता है कि जब वो पूरा सर्वे को देखा जाए, जबकि यहाँ पर सिर्फ उसका एक पार्ट जो कि 14 स्टेट्स के कुछ भागों में ही किया गया था वो इस्तेमाल किया गया है. दूसरा क्रिटिकल फ्लॉ जो हो सकता है वो ये है कि ना सिर्फ ये ज्योग्राफिकली इस तरह से था, समय के अनुसार भी बड़ा ही विशेष समय था. आता घेऊया एक लहानसोच विसव. केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी. केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी. संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी. जय हनुमान जय हनुमान. देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल.
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। विसावपणान येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। राज्यपाल पी.एच. श्रीधरन पिल्लय हांणी एक पेड़ मां के नाम अभियाना खाला ननापावला राजभवन आवारात 3 वेगवेगळ्या तरेंची रोपां लायली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक पेड़ मां के नाम सुरू केला। आयज आपणे एक रोपो आपल्या आवयच्या नांवार, एक रोपो देशाच्या आवयच्या नांवान आनी एक रोपो आपल्या सर्गेस्त बापायच्या नांवान लायला अशें ह्या वेळार उलयतना राज्यपालांनी सांगले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हे अभियान वातावरण नितळ आनी सुंदर करपाक म्हत्वाचें थारतलें अशें तांणी सांगलें। उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या एक पेड़ मां के नाम अभियानांतल्यान प्रेरणा घेवन आयज राज्यांत व्हडा प्रमाणात वृक्षारोपण अभियान सुरू केले। ह्या अभियाना खाला एका दिसा 36.5 कोटी रोपे लावपाची मोख दवरली। मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी लखनौतल्या अकबर नगरात झाडाचे रोपे लायले आनी झाडां लायात झाडां वाचयात अभियानाचो शुभारंभ केलो। दुनिया के अंदर पर्यावरणविद एक बात को लेकर के चिंतित हैं और वह चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के अंदर जीव सृष्टि के लिए एक नया संकट खड़ा करने जा रहा है। टेम्परेचर सामान्यतः हम देखते थे, टेम्परेचर यहां का अमूमन जो देखते थे 42 से लेकर 43 के बीच में होता था, लेकिन इस बार टेम्परेचर को 47 से लेकर 50 डिग्री तक पहुंचते हुए हम सब ने देखा है। विक्रेत्यांखातीरच्या प्रशिक्षण आणि जागृताय कार्यावळी वेळार पोर्टल आणि मार्गदर्शक तत्वां जारी केली। ह्या वेळार केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हाजीर आशिल्ल्यो। दरेक मनशाक सशक्त करप हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे ध्येय आसा अशें केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी सांगले। काम करता आसतना ते बरे तरेन रीतसर करप गरजेचें आसा अशें तांणी सांगले। प्रशिक्षीत आणि अप्रशिक्षीत तशेंच कुशळ आणि अकुशळटा भितर व्हडलो फरक आसा अशें केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी आपल्या उलोवपांत सांगले। तो सशक्त करने का मतलब क्या है? सशक्त करने का मतलब है जो वो कार्य कर रहा है वह अच्छे तरीके से करे, ट्रेंड तरीके से करे। और ट्रेंड और अनट्रेंड, स्किल्ड और अनस्किल्ड में बड़ा अंतर होता है। जब हम ट्रेंड हो जाते हैं तो हम बहुत अच्छा अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं, इसका उसमें से हमको लाभ मिलता है। दर वर्सा 20 जुलयाक आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ दीस मनयतात। हो दीस आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ महासंघाचो स्थापणूक दीस म्हणून मनयतात। हाची स्थापणूक पॅरिसात 1924 वर्सा जाल्ली। ह्या दिसाचो हेतू म्हळ्यार बुद्धिबळाचे फायदे व्यापक रुपान प्रसारीत करप आणि सगळ्या पिरायेच्या लोकां मदीं बुद्धिबळाक लोकप्रिय करप। गोय वेधशाळेन 20 ते 24 जुलय खातीर हवामान शिटकावणी जारी केल्या। आयज सावन फुडल्या 5 दीस ऑरेंज अलर्ट जाहीर केला। वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवपाचो अदमास आसा। ह्या दिसांनी गोंयभर उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। इतले मजगतीं दक्षिण छत्तीसगड, उत्तर तेलंगणा, उत्तर आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि अस्तंत मध्य प्रदेशात उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला। कोकण आणि गोंयांत आयज उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास खात्याच्यो वैज्ञानीक सोमा सेन हांणी उक्तायला। त्या उपरांत पावसाचो नेट उणो जावपाची शक्यताय तांणी उक्तायल्या। डिक्रीज होने की संभावना है। ये जो हमने वार्निंग बताया, मतलब आपका वेस्ट कोस्ट में, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट,
ईस्ट कोस्ट में यहाँ पर रेड अलर्ट चल रहा है, बाकी सेंट्रल इंडिया और वेस्ट पेनिनसुलर इंडिया में ऑरेंज अलर्ट चल रहा है। नॉर्थ इंडिया में खास अभी वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हेवी रेनफॉल है जिसके चलते हमने येलो अलर्ट जारी किए हैं। कल से जो सिचुएशन रहेगा, सिस्टम जितना इंटीरियर में प्रवेश करेगा, जो बंगाल की खाड़ी वाले जो सिस्टम बताया, तो आपका धीरे धीरे बारिश ईस्टर्न साइड में कम होता जाएगा, मगर आपका विदर्भा और ईस्ट और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अति भारी वर्षा का जो सिलसिला जारी रहेगी, मगर केरला, कोस्टल कर्नाटका, इन सभी राज्यों में धीरे धीरे बारिश कम हो जाएगा। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 27.7 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.3 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। नीट यूजी 2024चे निकाल जाले जाहीर। सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत राष्ट्रीय परीक्षण यंत्रणेन निकाल वेबसायटीचेर केल्यात अपलोड। फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात व्हेरिफिकेशन ऑफ टेनंट विधेयक मांडटले। फुडल्या वर्सा सावन 16 जानेवारीक अस्मिताय दीस राज्य पावण्यार मनयतले, मुखेलमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती। भारतीय जनता पार्टीच्या राज्य मुख्यालयाच्या इमारतीचो बुन्यादी फातर आयज बसयलो। कोविड महामारीक लागून 2020 चडांत चड मरणाचो दावो करपी अभ्यास सरकारान भायर आयला। गोंयांत आयज सावन 5 दीस ऑरेंज अलर्ट। फाल्यां सावन पावसाचो नेट उणो जावपाचो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात। ते आमचे फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात। तशेंच डीडी गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात। आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।